नायक लगोरी फेडरेशन ऑफ गोवाचे मेंबर आमच्या वांगडा आसा लगोरी स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडियाचे सेक्रेटरी जे आयज आमी एक प्रस्ताव केल्लो आसा CMA कडेन की जश्यो आमचे इंडिजिनियस गेम्स ज्यो SGFI केल्ल्यो आसा स्पोर्ट्स स्कूल गेम्स ऑफ इंडिया सो तितून आमची पयली ही गेम आसलेली सो आमच्या गोवाच्या टिमीन सुद्दां हितून भरपूर बरे तरेन मेडल्स घेवन येयल्ले आसा गोवा खातीर सो आमचो एकूच CMA कडेन CM सरा कडेन एक हें आसलेलें की ही जी आमची गेम आहा ती SGFIन इन्क्लूड करची म्हणून म्हणजे रजिस्टर करची म्हणून सो तुमकां फुडले आमचे सेक्रेटरी लगोरी स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडियाचे तुमकां फुडें आमचे प्रोसेस कितें सांगता. तुषार जाधव. लगोरी हे भारतीय पारंपरिक खेळ आहे आणि आज आपण बघतोय का 5000 वर्षापासून कृष्ण काळापासून याचं पूर्ण भारतभर आणि पूर्ण जगभर प्रसार झालेला आहे. काही काळात एक 10-15 वर्षात आपण लगोरी संघटना ही लगोरीला पूर्ण भारतभर आणि पूर्ण जगभर प्रयास करते प्रमोट करण्यासाठी. SGFI स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडियामध्ये 2016पासून लगोरी हा खेळ समावेश होता. आता काही कारणास्तव 2022पासून हा खेळ नाही आहे. तर ह्याच प्रस्तावासाठी आज आम्ही माननीय गोवाचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत सरांकडे भेटायला आलेलो का लगोरी याला परत एक पुनर्जीवन भेटण्यासाठी स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडियामध्ये इन्क्लूड करण्यासाठी एक निवेदन केलेलं आहे जे भारतीय केंद्रामधनं होणार आहे पण तरी सरांकडे एक प्रस्ताव दिलेला आहे. धन्यवाद. हे बॉन्ड जावपाक कितें कारण आसलें कितें डिफिकल्टीज आहा पयली स्टार्ट जाल्ली ती बट ड्यू टू सर्टन कित्याक ते म्हणपाक लागले की जश्यो तुमकां रिकॉग्नायज जावच्या खातीर ही गेम रिकॉग्नायज जावच्या खातीर तुमचे कडेन सल्लग मेडल्स घेवन येवपाक जाय म्हणून ज्या गेमीन तुमचो परफॉर्मन्स बरो जावपाक जाय म्हणून स्टेटीन ती इन्क्लूड करचे बट कारण कितें तें आजून मेरेन आमकां सुद्दां येना की कित्या खातीर ती फाटीं ओडली गेल्ली आसा म्हणून. अशें पळोवंक वचत जाल्यार 37th नॅशनल गेम जी आमची गोंयांत जाल्ली आसलेली तितून हो आमचो डेमो स्पोर्ट म्हणून आमी इन्क्लूड केल्ली आसलेली. आमकां बरो एक सपोर्ट दिल्लो आसलेलो आमचे चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंतजी कडच्यान आनी आमचे स्पोर्ट्स मिनिस्टर जे आसलेले गोविंद गावडेजी तेंच्यांनी सुद्दां ह्या गेमी खातीर कित्याक गोविंद गावडेजीचे जे चली आसलेले पळय ते सुद्दां ह्या गेम खेळून येयल्ले आसा. म्हणजे आमचे आसा जे आमच्या गोव्याचे सेक्रेटरी लगोरी फेडरेशन ऑफ गोव्याचे एसोसिएशन ऑफ गोवा तेंच्या स्कुलान गोविंद गावडेचे चली शिकताले सो तेंच्या सायडीच्यान एक तेंच्या चलयेच्या मुखार एक आमचो बरो परफॉर्मन्स दिवन येयल्लो आसलेलो सो आमकां बरो सपोर्ट मेळ्ळो ड्युरींग द टायम ऑफ 37th नॅशनल गेम्स. आमी प्रूव करून दाखयल्लें आसा की गोवाचे भुरगे जे आमचे यूथ आसा जे आमचे खेळगडी आसा तेंच्यांनी बरो परफॉर्मन्स दिवन गोवाक टॉप लेवलाचेर हे आमी जिखून येयल्ली आसलेली. सो फर्स्ट प्लेस इन द 37th नॅशनल गेम्स फॉर दी बॉयज कॅटेगरीन आमचे गोवा फर्स्ट घेतलेले तितून महाराष्ट्रा जे सेकंड प्लेसीर आसलेले गर्ल्स हितून महाराष्ट्र हरियाणा फर्स्ट आसलेली गर्ल्स आमची सेकंड प्लेसीर येयल्ली आसलेली. सो आमी परफॉर्मन्स बरो दिवन गेल्लो आसा. म्हाका दिसता की आमच्या भुरग्यांक जेंकां हो इंट्रस्ट आसा पळय ह्या गेमीन ही आमची इंडियन ट्रेडिशनल गेम आसा जशें ते म्हणटा भारतीय पारंपारीक गेम हे बरे कृष्णा जे आमचे लॉर्ड कृष्ण आसले तेंच्या टायमार ही गेम खेळून येयल्ली आसलेली. खंय तरी आमकां दिसता की ही गेम आमी फुडें व्हरपाक जाय. लोकांनी आमचो त्या टायमार 37 नॅशनल गेम्स गोंयाचे लोक अशे कित्याक ती लायव्ह चालू आसलेली गोंयचे लोक रावताले केन्ना हो गेम सुरू जाता काय म्हणून. सो तेन्ना TRP जी आसलेली पळय जे चॅनलाचेर जी एक गेम दाखयली आसली सगळ्यांत चड TRP अमॉंग दी ऑल अदर गेम्स ती आमच्या लगोरी गेमीक दिल्ली आसली. सो हांव मागता म्हणजे फक्त आमी आतां सरां कडेन आमी एक प्रस्ताव घातला की ही गेम आमची SGFI रिकॉग्नायज. कितें रिस्पॉन्स आसा CMAचो ते सांगा. CMAन सांगलां की एज ऑफ नाव एज्युकेशन मिनिस्टर जे आसा मिनिस्ट्री लेवलाचेर टॉप इंडिया लेवलाचेर तांकां आमी एक लेटर करतले म्हणून. सो हेजो आमी प्रोसेस चालू केल्लो आसा. तेंच्यांनी सांगलां की लेटर धाडटा म्हणून फॉलोअप कितें जातलो तें आमकां कळोवन दिल्लें घेतलें.